पिळणा खून प्रकरणात कोलवाड पोलिसांनी कानोळेच्या गुरुदत्त लवंदे या तरणाट्याक अटक केल्या। दुबावितान आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्या। कोलवाड पोलीस या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। पिळणा खून प्रकरणात कोलवाड पोलिसांनी गुरुदत्त लवंदे ह्या तरणाट्याक अटक केली। मेळिल्ले माहिती प्रमाण कपिल चौधरी हो यूपीचो तरणाटो कांय दिसा पयलीं गोंयांत आयिल्लो। कांदोळेच्या गुरुदत्त लवंदे हांचे कडल्यान ताणें 30 ऑक्टोबराक कार रेंटाक घेतिल्ली। खोटे ड्रायव्हिंग लायसन दाखोवन कपिलान ही कार भाड्याक घेतिल्ली। कार घेवन कपिल बांदा महाराष्ट्राच्या दिकेन गेल्लो। गुरुदत्तान आपली कार ट्रॅक करून कपिलाक कणकवले मेळोवन घेतलो। कारी सयत गुरुदत्तान कपिलाक थिये हाडलो। थंय तांचे मदीं झगडी जाली। गुरुदत्तान तांच्या इश्टांनी कपिलाक बरोच बडयलो आनी ताका पिळणा बडयलो। कपिल सोरो पिवन पडलो हे भासावपा खातीर ताणें लागच्या सोऱ्याच्या दुकानांतल्यान सोऱ्याची बाटली विकती घेतली। सोऱ्याची खाली बाटली ताच्या बोल्सांत घातली आनी ते तांकां थंय सोडून आयिल्ले। शुक्रारा सकाळी फुडें कपिलाची कूड कोणे तरी पळोवन पुलिशेक कळीत केल्लो। उपरांत कोलवाळे पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। तशेंच कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली। नमस्कार। पिळणा मर्डर केसी फाटल्यान एक लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार काल जो 19 वर्साचो जो भुरगो आसा पिळणा हांगासर जखमी अवस्थेत जो आढळलो आनी अशें कळोन येयलें की ह्या भुरग्याचो खंय तरी मर्डर जाला। ह्या मर्डर केसी फाटल्यान कोलवाळे पुलिसांनी एका आरोपीक संशयित असो आरोपीक सध्या अरेस्ट केल्लो आसा आनी ताका आपल्या ताब्यांत घेतिल्लें आसा। हो जो विक्टीम आशिल्लो हाची ओळख जावन आसा हो 19 वर्साचो रावपी उत्तर प्रदेश हांगासरलो आनी ताचें नांव आसा कपिल चौधरी म्हणून। हो उत्तर प्रदेशांतल्यान गोंयांत आयिल्लो आनी अशें कळोन येता की हाणें जो अक्यूज आसा गुरुदत्त हो 31 वर्साचो भुरगो कांदोली ह्या गांवांतलो हाचे कडल्यान हाणें ताची थार जी गाडी आसा ही घेतिल्ली आनी जेन्ना जो अक्यूज आसा हाका आपल्या गाडयेचो ट्रॅक खंय तरी गोंया भायर असो मेळ्ळो तेन्ना त्या गाडयेचो तेणी पाठलाग केलो आनी जो कपिल आसा विक्टीम हाका तेणी थंयच्यान धरलो आनी थिवी हांगासर त्या गाडयेनूच घालून ताका थिवी हांगासर पिळणा ह्या रस्त्याचेर ताका हाडून जबर मारहाण केली आनी थंयसर तो जाग्यारूच मरण पावलो। ह्या केसी फाटल्यान कोलवाळे पुलिसांनी जो अक्यूज आसा गुरुदत्त हाका डिटेन करून आपल्या ताब्यांत दवरलेले आसा आनी ह्या केसी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान जे गुरुदत्त जो अक्यूज आसा हाचे काही वागडी जे आसा ते सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा हाचो शोधाशोध कोलवाळे पुलीस करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोटी।